प्रितीच्या भावान भयणो, आमी दोनी वाचपांनी आयकलां. भाग्यवन पावलो म्हणटा आमकां एक खरो क्रिस्तांव जावपाक जेजूचे आज्ञा पाडूंक आनी जायत्यो ताणें म्हणलेलें आसा. एकामेकाचो मोग करात जसो आपणाचो करता तसो. आनी शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू दुसऱ्यांच म्हणटा आपल्या आवय बापायक, बायल भुरग्यांक आनी आपणाचो जिवाचो द्वेस करिना जाल्यार तूं म्हजो शीस न्हू म्हूण. आनी मोगाच्या भावान भयणो, आमी आयकले उपरांत आमच्या जिवितांत जायते दुबाव येता आसतले. जेजू आमकां आमच्या मनामंतांचेर आड वचूंक लायता काय अशें आमकां दिसतलें. पूण आमी मानून घेवंक जाय की त्या काळार जेजू आरामीक भाशेन उलयतालो आनी द्वेस करप म्हणजे थोडो मोग करप, म्हणजे चड न्हू पूण थोडो मोग करप हेंच जेजू सांगूंक सोदता. आनी हें तरी आमी म्हादेवाच्या शिव वर्तमानांत आयकलें जाल्यार, म्हादेवाच्या 10व्या अवस्वरांत आयकलें जाल्यार आमकां स्पश्ट जाता. जेजू म्हणटा तुजे गिरेस्तकायेचो वो गोरेब्याचो आनी तुज्या जिवाचो तुवें देवाच्या राज्यावून मोग केलो जाल्यार तूं म्हजो शीस जावंक पावचो न्हय अशें म्हादेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा. मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या ह्या वाचपांतल्यान जेजू आमकां आपल्या खरें पाटलावदार जातालें जाल्यार कितें करपाचें आनी कितें ना करपाचें तेंच शिकयता. आनी आमकां आपलो खुरीस घेवन आपल्याच्या फाटल्यान येवंक तो सांगता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी जायते खुरीस आसात. आमी जायते आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात, पूण आमी जाता ते भाशेन आमी ते सोंपेपणीन आमी ते इजी वे सोदतात. पूण जेजू म्हणटा एक खरो शीस जातालो जाल्यार आमकां ताचेच आज्ञा ताच्याच मार्गान आमी चलोंक फावूंक. कित्याक जो कोण जेजूचोच खरो शीस आसा तोच जेजूचेच आज्ञा पाळून जेजूच्याच भाशेन ताचोच खुरीस आडकोडींक जेजूच्याच आदारान मुखार वचूंक पावतलो. तर आयज आमी मागणें बुजता आसतना आमी देवा लागीं मागुया. आमच्या जिवितांत ते कोश्ट येता तेन्ना जेजूचेरूच नदर मारून ताचेच आज्ञा पाळून ताचेच मार्गान चलून आमी मुखार वचून जेजूचेच खरें पाटलावदार जावंक आमी वावरूया.